पेऱ्या पेऱ्या नाका हां संतोष नाव सांग स्टार्ट कर. नमस्कार, माझे नाव संतोष गावडे. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज 5 म्हयने जाले म्हाजे खंय तरी शॉप सील केल्ले आनी ते सील केल्ले शॉप खंय तरी शॉपां थोडी सील केल्या, थोडी शॉपां तशी चाललेल्या. सो हांव मागता की सगळी ती शॉपां जर कायद्यान जर ती मुन्सिपाल्टीचे कायद्यान करता तर तेंच्यांनी कायदो हो सगळ्यांकूच हे करूंक जाय आसलो. थोडी शॉपां सील, थोडी शॉपां खंय तरी चालू केल्या. हो कायदो हो खंय तरी मुन्सिपाल्टी खरेंच म्हाका जर दिसता मुन्सिपाल्टी आपली पजत खंय खेळटा. आनी तसोच आतां जो सीओ आमकां मेळ्ळो, सीओ खंय तरी आमच्या वांगडा घुसपाट्टा तुमची इलिगल शॉपां अशें तशें. आनी तसोच आमचो जो कॉन्सलर आहा त्या कॉन्सलराक तो आन्सर सुद्दां दिवंक सारको पळयना. ती घुसपाट्टा आपल्या खातीर ते अशें उलयपाचें ना. म्हणजे कॉन्सलर तेच्या वांगडा प्रश्न घालूंक सोदतालो पूण कॉन्सलरीनी प्रश्न काय कानार आयकून घेवंक ना. आनी ताका हांवें तो प्रश्न घातलो की ती जी शॉपां चालू आहा ती केन्ना सील जातली. तो म्हणटा म्हाका प्रोसेस चालू आहा. म्हाजी शॉपां जी आमची शॉपां सील केल्या ती एका म्हयन्यान प्रोसेस तेंच्यांनी हे केली आनी हेंची आतां 5 म्हयने जाले आमची शॉपां सील जावन तेंचो हो प्रोसेस चालू आहा खंय, तेंची केसी चालू आहा खंय. म्हणजे केन्ना कायदो कोणा हो आमकां हिंदूकूच. कितली जाल्ली तुमच्या थंय शॉपा वयर सील? शॉपां गेल्या 11 शॉपां सील केल्ल्या. तुका तुमचें शॉप इलिगल म्हणून सांगिल्लें? इलिगल म्हापशान खंयचे शॉप लिगल आहा? अर्ज बोर्डार सगळी इलिगलूच शॉपां आहात. फक्त कायदो त्या 11 शॉपांकूच कित्याक दिलो? 48 48 आमी सो आयडेंटिफाय. आतां तुमचें डिस्कशन जालें पळय भितूर एक्झॅक्ट कितें डिस्कशन जालें, कितें सांगलें तुमकां सीपीन आनी सीओन? सीओ म्हणटा तुझे शॉप इलिगल म्हणटा, बाकीचे लिगल आहात. तो म्हणटा त्यांचो प्रोसेस चालू आहा. आमी तेंची शॉपां केन्ना सील करता. तो म्हणटा त्यांचो प्रोसेस चालू आहा. हेज्या म्हणजे म्हाजी तेजी शॉपां तेंच्यांनी एका म्हयन्या भितर सील केली. तुका टार्गेट केला दिसता. टार्गेटूच केला कसो दिसता की हांव शिवाजी महाराजाची खंय तरी थंय सेवा करता या खंय तरी कपळाक लायता आनी अशी शाल घालून गायन भोंवता म्हणून खंय तरी म्हाका तो तेंच्यांनी टार्गेट केला आसतलो. जेम की हांव भगवा घेवन झेंडा घेवन असो भोंवता म्हणून म्हाकाच कित्याक टार्गेट केला तेंच्यांनी. सो आतां कितें सांगलां चालू बीन करतलें म्हणून फुडें? चालू करता म्हणून काय एक्शन आमी तेंची एक्शन तूं केन्ना घेता? चालू म्हणटा प्रोसेस चालू ता म्हणटा तो. तुझी हायकोर्टान सारको तो उलोवंक पळयना. म्हणजे म्हाज्या कॉन्सुलर सुद्दां तेच्या वांगडा उलोवंक सोदता जाल्यार कॉन्सुलरूय वांगडा तो हे करिना. आपल्या कडे काय उलयपाचें ना म्हणून ते 2 मिनटां कितें उलयला आनी घेता. टायम बी कितें दिला तांकां? टायम बी कितें दिला? काय दिला टायम तुम्ही तो म्हणटा लिगलान. आनी लिगलान वयपाक हांवें स्वता हांगा ट्रेड लायसनाक हांव 25 वर्सां धंदो करता पण ट्रेड लायसनाक हांवें 15 फावटी हांवें ट्रेड लायसनाक हांवें एप्लाय केल्या. पण हेच जर मुन्सिपाल्टी जर आपालिपाचो तो खंय खेळटा जाल्यार आमी कोणाक न्याय मागपाचो. कित्याक दिना तुका ट्रेड लायसन? कोण जाणा ते कशें आसता कोणाच्या बॉल्सान कोण तेंच्या बॉल्सान पयशे घालता तांकां ट्रेड लायसन. आमकां कशें लायसन दितलें तें? आनी आयज जे कोण लायसनाची आहा म्हणजे अशी लायसनां लोकांनी फक्त आरमारीन व्हरून लायसनां दिल्ली आहा. तेंच्याक लायसनां व्हडल्या व्हडल्या मनशाक लायसनां आनी स्वता कोण रस्त्यार येवन पोटां भरता तांकां तेंचें लायसन दिवंक ना. म्हणजे खंय तरी म्हापशान मुन्सिपाल्टी खंय तरी कमी पडटा. एक आनी एक विशय आमी जो दिल्लो तांचे कडेन तो म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या टायमार बीफ शॉपां आनी फ्रूट सांपडले. ताचेर एक्शन काय थंय अजुनूय थंय 4 शॉपां आसा. सीओकूय सांगलें, चेअरपर्सनाकूय सांगलें, सीओन सांगलां आपूण सोमतें आतां एक्शन घेता म्हणून आमी वाट पळयता आतां केन्ना कितें एक्शन जातली ती एक्शन आमी वाट पळयता. आनी हांगासर चिकन म्हणून स्पेशल एक हे भितर हें केलां, सगळें स्ट्रक्चर बांदलां, येदो व्हडलो इन्वेस्ट केला. आनी कितली भायर चिकन शॉपां आसा ते बायपास रोडाक वचत जाल्यार तुमकां दिसतलें ते अनंत हेजे फुडें सगळें फाटल्यान सगळें उदक जोडलां, वास मारता. खंय आसा हेजी एफडीएनूय हाचेर एक्शन घेवचें. आनी हांगा सीओकूय आमी कळयलां की तुमी हें पळयता काय ना. ट्रेड लायसन घेवपाक जर पळयलो वता जाल्यार हाचे बरोबर अशे केसी बरोबर त्यो केसी फटाफट एक्शन जावंक जातली. हातूनय धार्मीक भावना सगळ्यो दुखावल्यात. ताचेरूय ते थंय बिफान जे अजून फ्रूट्स हाडून दवरता आनी चवथीच्या टायमार विकले वता. सो ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमकां एश्युरन्स दिल्या सीओन की आतां आपूण सोमतें एक्शन घेता म्हणून आमी वाट पळयता की कितें एक्शन जातली. त्या प्रमाणे आमचो फुडलो हे करतलो. आनी हाच्या बाबतीन बाकीचे सगळे शॉप जे कितें सांगले ताचेर इमिडिएट एक्सपेडायट जातली आनी बाकीचे शॉप सील जातली अशी एश्युरन्स दिला की फक्त हाचेच न्ही सगळ्यांचेर आपूण एक्शन घेता. जे कितें भेदभाव आसा तो जावचो ना, घडचो ना अशें सांगलां. पूण ते आमी वेट एंड वॉच आसा, नाजाल्यार फुडलें एक्शन फट करून जातलें. आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत गेली 25 वर्सां जालो. उसाचो रोज गाडो घालून जर आमचो आपलो धंदो पोट धाकटी भुरगीं आहा ताका तें पोट भरता जाल्यार तेच्या पोटार कित्याक आड आयले आमकां कांय खबर ना. की आड आयले जाल्यार सगळ्यांचेर येवपाकूच जाय आसलें पूण तेजेरूच कित्याक आड आयले? तो हिंदू धर्माचें कार्य करता म्हणून कित्याक आड आयले काय?
इलिगल जाल्यार इलिगल आमचे कडेन आसा 48 शॉपांची नांवां आसा ती इलिगल आसा तेंचे प्रोसेस कांयच जावना तो 5 म्हयने हांगा हेंची सोपणां सरयता तरी ताका न्याय मेळना म्हणून आयज सगळ्या हिंदू एके कडेन आयले असो आमी म्हणटा की कम्युनल हार्मनी करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटानूय खंय लक्ष दिवचें की हिंदूंची शॉपां कित्याक आयज क्लोज जाली बाजारात पळयत जाल्यार सगळी 99% बीग शॉपां आसा थंयसरूच बीग मार्केटान तांकां बीग शॉपां दिल्ली आसा तरी वाड्या बीग शॉपां जाल्ली आसा शेतान तेजो चिखल सोडलेलो आसा तरी पूण ती बंद जायना आनी आमच्या हिंदू भावाची जो कट्टर हिंदू म्हणटा म्हणून तेजी बंद जाता काय हेजेर आयज खंय तरी आमकां विचार करपाक जाय आनी आमची एकूच मागणी आसा की तेजें शॉप तेच्या कशें कितें करून तरी शॉप ओपन करून दिवचें आमदाराच्या दारांसून ते म्हापशा बस स्टँडा मेरेन जे भायले जे लोक आहा पळय तेंची शॉपां दोनूय सायडीक चालू आहा खंयसर तरी रायट आनी लेफ्ट सायडीक तुमी व्हिडिओ घेवं शकता आतां आनी ते लोकांचे आयज ते मुस्लीम भाव तेंची जात वयर काडिना कित्याक लागून आयज हिंदूंचे आयज आमचे धंदो बंद उडयता खंय तरी आमी हांगा डेली येता खंय तरी आमकां लिगल प्रोसेस करचो म्हणून जे आमकां ट्रेड लायसनां दिवची कोणाचो धंदो जावं आमी कितें म्हणिना की आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय सगळ्यांक हेचे घरान जे काय टेप आहा पळय तेंकां कोणाकूच जॉबलेस ते कोणाच्या घरान गव्हर्मेंट जॉब ना ते खंय तरी आयज सेल्फ एम्प्लॉय गव्हर्मेंट सरकारूच सांगता की आत्मनिर्भर भारत खंय आत्मनिर्भर तुमचो भारत म्हाका एकूच सांगूंक जाय की हेजे जावन आमचो धंदो आहलो हांवें ते म्हाजे 2 व्हिलरी एक धंदो आहलो आमचो हांवें म्हाज्या शेतान एक हांवें धंदो घेवन बसलेलो म्हाज्या शॉपार 6 तारखेक खंय तरी सेल मारला 10 तारखेक इयरिंग आहले सीओच सांगता की इयरिंग घेता आनी आयज तुमी आयकला तुमच्या तोंडान की इयरिंग घेवन प्रोसेस कितें आज आमी करता पण हो हेणी 5 म्हयने वाट धरयली खंय तरी आमचे खंय तरी कामां जी आमी आहा पळय ती आमी कामां सोडून हांगा येतात म्युन्सिपाल्टीन ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन प्रमोद सावंत हेणी हे व्हिडिओ सगळ्यांचो पळोवन घेवचो लक्ष घेवचें आनी म्हापशान जे कितें आहा पळय तांकां न्याय दिवचो की हिंदू धर्म आमी म्हणून हिंदू धर्म म्हणून येयना खंय तरी फॅमिलीची भुरगे आहा तेंचे फॅमिली पोटा भरून आमकां सरकार जॉब दिना सोडून घाल खंय तरी आमी सेल्फ एम्प्लॉय धंदो करता ताका लागून हांव मागता की सीओ कडेन जावं आमचो आमदार कोण आहा पळय जसपाट डिसोजा तेजे कडेन मागता पांया पडोन की आमचें कितें आहा तें आमची शॉपां चालू करून दिवची देव बरें करूं आयज आमी सगळे हांगासर जमपाचें कारण एक्चुली मुद्दो आसलो 11 शॉपांचो पूण 5 म्हयने जाले आमी सगळ्यांनी वाट पयली की ही शॉपां ओपन जातली नाजाल्यार बाकीची जी इलिगल शॉपां आसा ती बंद जातली म्हणून पूण हेजेर कांयच फुडलो प्रोसिजर जावंक ना म्हणून आयज आमकां हांगा सगळ्यांक जमोन येवचें पडलें तशेंच आमकां एक्चुली कशें आसा 5 म्हयने आमी ओगी बसोंक ना खुबसो अभ्यास जाला हे गोश्टीचेर ऑलरेडी जे सील जाल्ले ते शॉपांक तितूंतल्या काही शॉपांक टेम्पररी लायसन्स दिवन ओपन परत केल्ले आसा सो तशें कितें जर करून जर संतोशाक सुद्दां जर तेच्या पोटा पाणयेचो प्रश्न जर सोडोवपाक जाता गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता सगळे आमी आमकां सगळ्यां कडसून अपेक्षा आसा आमची म्युन्सिपाल्टी कडसून अपेक्षा आसा आनी विश्वासूय आसा तसोच आमकां आमदाराचेर आमचे विश्वास आसा आनी अपेक्षा खूब आसा सो आमी मागता की संतोशाचे बॅकग्रावंड पळोवपाचो तेच्या फाटल्यान तेचे फॅमिलीचे कशें पोट भरता ते पळोवपाचें त्या डायरेक्ट पोटाचेर मारूं नाका तेच्या ह्यो इतलो मुद्दो घेवन आयज आमी येवपाचें कारण मेन तेच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न हांगा कसलें राजकारण करून येवंक ना आमी हो कसले खंयचीच पॉलिटिकल गेम करपा खातीर येवंक ना हेतून फक्त एक प्रश्न आसा जर फाल्यां संतोशाच्या जर पोटाचो प्रश्न सुट्टा न्हू जाल्यार आमी सगळ्यांचें अभिनंदन करपाक हांगासर परत एकदां येतले म्युन्सिपाल्टीचे करपाक येतले आमदाराचे करपाक येतले सीएमाचे करपाक वयतले आमकां सगळ्यां कडसून अपेक्षा आसा आनी आमकां दिसता की जे गोवाचे जे आमी असल भुमिपुत्र आहात तेंचे तरी पोटाचेर पांय येवंक जायना देव बरें कर फोटो घेवया तूं संतोष गावडेची बायल आयज तूं त्याच्या आधाराक सपोर्टाक येयल्लें आसा कितें सांगूंक सोदता की 5 म्हयने तुमचें शॉप बंद आसा तुमचें कशें तरी हार्डशिपान सद्या घर चलता कितें सांग सगळें आमकां डिफिकल्ट जाला तरी आमी आपलें घर चलोवचें पडटा पण हेज्या फुडें हांव मागता की आमचेर लक्ष घालून आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आमकां सपोर्ट करचो सगळ्यांनी आमी कोणाचे अगेन्स्ट काय उलयना आमकां कांय नाका सगळ्यांचे चलचे सगळ्यांचे काम धंदे चालू आसचे आनी सगळ्यांक त्रास जावचो न्हू कोणाकूच जावचो न्हू कशें हे 2 चेडवांचें म्हाजें कशें भविश्य पिड्ड्यार जावचें न्हू म्हणून आयज सगळ्या हिंदू भावांक हांवें उलो मारलो कित्याक म्हाजे कडेन कसलें शिक्षणूच ना आनी कसलो धंदोय ना की हांव सरकारा कडेन एकूच ह्या भुरग्यांचें तोंड कोण तरी एक म्हाका खंय तरी एक धंदो म्हाजो चालू करून दिवचो की म्हाजे 2 भुरग्यांचे की हे लायफ तांचें हे भविश्य पिड्ड्यार जावची न्हू कंप्लेंट केल्ली आसा कंप्लेन येता न्हू कितें हियरिंगा येता न्हू सीओ केन्नाच आमकां इंटिमेट करना हांगासर हांव सरळ सांगता कितें फॅक्ट आहा तें लास्ट टायम मिटिंगे हांव बाई कडेन उरलेलो हांव संतोशा वांगडा सदांच आसतलो आनी आमचे कोण आहा पळय तितल्याय वांगडा आसतलो कळ्ळें तुका बाईक म्हटल्यार इवन आमी मिटिंगाच्या मिनिट्साचेर हांव उलयल्लेलो आहा तेचेर सुद्दां ऑन पेपर रेकॉर्ड आहा म्हाजो
की सीओक हांवें क्वेश्चन केला मिटिंगेक आमच्या कावन्सील मिटिंगेक की खंयच्या ज्युरिस्डिक्शन खंयच्या बायलॉजान तूं ती विदाउट हियरिंग शॉपां विदाउट प्रोसिजर सील केल्लेली आहा विचारले ऑन रेकॉर्ड आहा ते सगळे ऑन रेकॉर्ड आहा कांय तशें बेश्टे हांव हें सांगना ऑन रेकॉर्ड हांवें विचारलेले आहा सगळे त्याच्यावर तेन्ना तेच्या कडेन आन्सर ना तो म्हाका म्हणटा तुमचे जर सारखे तुका दिसता आपले हे सारखे ना यू गो टू द कोर्ट म्हणटा हे सीओचे उत्तर म्हाका अशें अरे म्हाका सांग कोर्ट वयता जाल्यार ट्रिब्युनलान ऑलरेडी केस चलता ते कन्फ्यूज जावं नाका पळय शॉपाक केस चालू आहा खबर आहा आमी सगळे स्टेप घेवन ते ट्रिब्युनलान घातलेले दॅट वॉज फॉर डेमोलिशन डेमोलिशनाचेर आमकां स्टे आहा सगळ्यांक कळ्ळें तुका आतां उरता प्रश्न कसो त्यांनी तो कितें म्हणटा अंडर ट्रेड लायसनाच्या अंडर ते आपूण सील केल्लेले आहा कळ्ळें तुका पूण हांवें जितलो एक्ट वाचला पळय मे बी आय एम रॉंग ऑल्सो हांव तुका म्हणना खरें आहा म्हणून कितें आहा तें पण म्हाका त्या एक्टान खंयसरूच दिसूंक ना की सीओ डायरेक्टली सील द शॉप्स एनी प्रिमायसीस विदाउट एनी हियरिंग प्रोसिडींग कळ्ळें तुका न्हू हांव तेंच्या वांगडा फॅक्ट ते फॅक्ट हांव कितें आहा तें फॅक्ट उलयतां हांव अशें म्हणना की बाबा हांव असो बिलोंग करता म्हणून रुलिंगेच्या हितून आहा म्हणून हांवें कितें रॉंग आहा तें रॉंग आनी हांवें वॉयस आउट केल्लेलो आहा सदांच आमच्या मिटिंगेक हांवें तें काडलेलें आहा इश्यू हांव म्हणना की आय एम नॉट सपोर्टींग एनी इलिगल दिस थिंग बट कितें आहा ते सारके प्रोसिजरान तेंकाय म्हणून टायम दिवन सारकें कितें तें दिवंक जाय सीओ अशें न्हू मनान येयलें फाल्यां उठलो आनी हांवें हें विचारलेलें वाय इट इज डन सिलेक्टिवली म्हाकाय दिसून येयलें खंयसर की हे सिलेक्टीव जाल्लेलें आहा हांवें हे सीओकूय विचारलें की हे सिलेक्टीव कित्याक जाला तेचेरूय काय तो म्हाका म्हणटा सीओ वयल्यान तुमी रेजोल्युशन घ्या म्हणटा बंद करपाचें वेन यू आर टेकिंग सिलेक्टिवली सील करता ऑन सू मोटो एक्शन वाय काउन्सील हॅज टू टेक रेजोल्युशन फॉर दॅट तूं सू मोटन केला न्हू यू डू इट सेम वे फॉर ऑल ऑफ देम कितें आहा पळय सगळें कितें आहा कायदेशीर कितें आहा पळय ते कायदेशीर उरतले बेकायदेशीर आहा ते हे जातले न्हू घेता जाल्यार सगळ्यांक सारको इक्वल लॉ मेळोंक जाय सारको न्याय मेळोंक जाय म्हाज्या हिशोबान एकाचेर हे ना आमी तिच्याय कडेन कितले फावटी हांवें डिस्कस केले आतां सुद्दां तुमी येवच्या पयलीं हांव तिका सांगतालो कितें स्टोरी आहा कितें फॅक्ट आहा सगळें कित्याक हांगासर ऑर्डर अश्योच भायल्या भायर वयता कसं डेमोक्रेसीन अनडेमोक्रेटीक मॅनरान जाल्यार केन्ना तरी रिटर्नेशन जातलेच न्ही अशें जर डेमोक्रेटीक सगळ्यांक विश्वासान घेयनासतना एक गोष्टी घडोवंक लागले इट इज नॉट डिक्टेटरशीप कोणूय आसा फाल्यां पयलीं हांव सुद्दां फाल्यां हांवें तशें वागूंक जाय कोणें जावूंक जाय सीएम सुद्दां फाल्यां कितें करता तो 4 रिजोल्युशन हे ते घेवनूच करतलो सगळ्या डिक्टेटर रूल घेना सीएमाक सुद्दां तो अधिकार ना सीओ कशें करूं शकता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर